काही दिसाफाटी मंत्री मिलिंद नायक आणि मुरगांवच्या कांय तरणाट्यांमदीं वाद जाल्लो। मंत्री मिलिंद नायकाक धुकल्ल्याचोय आरोप जाल्लो। उपरांत मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी मुरगांव पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडून पुलिशेचेर दबाव हाडिल्लो। पुलिशेचेर दबाव हाडपा खातीर जाहीर सभाय घेतिल्ली। पुलिशेन कागाळ करून मंत्र्याक धुकल्ला ताचेर कारवाय करपाची मागणी केल्ली। जाचेर कागाळ केल्ली त्या बालन शिरोडकारानय पुलिशेन कागाळ करून मंत्री मिलिंद नायकाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्ली। मात मुरगांव पुलिशेन ताची कागाळ अजून नोंद करूंक नाशिल्ल्यान मंगळारा दीस गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मुरगांव पुलिशेचेर मोर्चा काडून पुलिशेक जाप विचारली। मंत्र्यान बालन शिरोडकाराक वायट उतरां दिल्ल्यान ताचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन पुलीस निरीक्षका कडेन केल्या। कारवाय ना केल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। ज्यो मिलिंद नायकाचेर गेले कितके दीस ज्यो कंप्लेंट फायल केल्ल्यो, विविध कंप्लेंट फायल केल्ल्यो आनी एकाय कंप्लेनीचेर एक्शन जावं नाशिल्ली आनी त्या कंप्लेनी एक्शन जावना कित्याक ह्या संदर्भात जाप विचारपाक आज आमी बोगदा पुलीस स्टेशनाचेर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा। मिलिंद नायक एक गुंड प्रवृत्तीचो मनीस जेचो जर बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार इल्लिगल गोष्टी ज्यो आसा तेतून ताचो इन्वॉल्वमेंट आसा। जावं तेजें स्वताचें घर गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी एनक्रोच करून ताणें तें बांदलेलें आसा। आज कितकेशे आमी पळयता की इल्लिगली तेजे पयशे तेगेले एक्स्टॉर्शन चालू आसा। वयल्यान इतके करून बसून हांगा पुलिसांचेर असो दबाव घालता। जे कायद्याचे रक्षक जावपा जाय ते आज कायद्याचे भक्षक जाल्ले आसा। जेंकां जे कायदे सुवस्थेक मानिना हांगा 144 सेक्शन इम्पोज आसतना पुलीस गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान येवन भाशणां करप, पुलिसां विशीं वायट उलोवप, पुलिसांक कांकणां घालपाची भाशा करप, हे सगळे आज इश्यू आमी PIMच्या नजरे मुखार हाडल्या आनी तेजे कडेन एक्शन मागल्या की जी गोष्ट सुरवात जाल्ली ती म्हणल्यार बालन चोडणकार जेणें एक मिलिंद नायक डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आनी तें खंयचें झाड डेंजरस आसा म्हणून तो तें झाड मारपाक गेल्लो आनी जो मनीस तें झाड मारता म्हणून जेका अडोवपाक मिलिंदाक गेल्लो की बाबा तुजे कडेन कितें परमिशन आसा तें आपल्या तूं दाखय, जाल्यार वयल्यान तेजेर परत कंप्लेंट जाता आनी बालनाक काडून भितर उडयता आनी बालनाक बेल घेवन भायर सरचो पडटा। सेम बालन जेन्ना मिलिंदाचेर कंप्लेंट करता, मिलिंदाचेर आज पसून एक्शन जाल्ली ना। झाड इल्लिगली मारला जेका कांय परमिशन ना। डेप्युटी कलेक्टर तो ट्री ऑफिसर आसा तेणें ताका परमिशन दिल्लें ना डेंजरस म्हणून। अशा वेळार तो परमिशन घेना, तो आज सुशेगाद आसा, तेजेर कंप्लेंट करून पसून तेजेर एक्शन जाल्ली ना। ह्यो सगळ्यो कंप्लेनीचो आज जाप विचारपाक आमी जेन्ना PIक आयिल्ले, PI अनुत्तरीत आशिल्लो। PI आमकां कांयच उत्तर दिवंक शकलो ना, आपूण आपल्या सुपिरियरा कडेन उलयता। कदाचित म्हाका अशें दिसता पुलिसां पसून आतां कायद्याचो विचार पडपाक लागला, इतको तेजेर प्रेशर आसा। 9 तरणाट्यांनी पुलिसांक बडयले। सो असलो प्रकार जातलो तेन्ना पुलिसांनी कडक रावपाक जाय। जावं तो मंत्री, जावं तो आमदार, जावं तो मुखेलमंत्री, जर तो गुन्यांवकार आसा तेजेर जर कोणी कागाळ केल्या जाल्यार तेची कंप्लेंट तेका आपोवन हाडून, जावं तूं थंय वच तेच्या घरा कडेन, तेका आपोवपाक लज दिसता जाल्यार भंय दिसता, तूं वच थंयसर आनी तेचें इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालां ती कागाळ घे। ज्या लोकांनी हांगा ह्या ग्रावंडार रावन सभे माजार जे आमच्या लोकांक सगळ्यांक चाळयले आनी आमी तुमच्या घरान घुसोवन तुमकां भायर काडटले, पुलिसांक लज केल्या, कांकणां हातीन घातल्या म्हटलां, जितले तुमी जे हांगा सोंसलां हे आमी त्या मिटिंगेचो खर निशेध करता। जो सरकार 144 सेक्शन लायता तोच सरकारान त्याच सरकारचे मंत्री आनी तेंचे वावुरपी ह्या 144 सेक्शनाचो कलंक हो फाफावता। आनी कसले दयडिरे सरकार आमकां गोंयांत फावो जाला, कसलो दयडिरो मंत्री हांगा आमकां आमदार ह्या वाठारांत फावो जाला, जो मंत्री आमच्या लोकांक सांबाळूंक शकना, जो न्याय दिवंक शकना, जो मंत्री आपणाच्या सरकाराच्या विरुद्ध बँजो प्लास्टाच्या गेटी कडेन वचून हड्डे बडयताले, ते खंय तुमचे हड्डे बडोवपी खंय गेले? जे तुझे कार्यकर्ते हांगा येवन हड्डे बडयताले ते कार्यकर्ते खंय गेले? लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय जाल्यार तो सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय। तुज्याच वावुरप्यांक, तुज्याच कार्यकर्त्यांक आनी तुज्याच घरच्यांक आनी तुज्याच फॅमिलीक आनी तुमच्याच घराक ते प्रोटेक्शन मेळपाक जायना। ते प्रोटेक्शन सगळें मेळोंक जाय, हो अधिकार दर नागरिकाचो आसा। आमी ओगी रावचे ना। मिलिंद नायक आणि तुझे सगळे संगाती, तुझी जी दादागिरीची भाषा आसा, आमचे कडेन दादागिरीची भाषा आसा, आमकां तुज्या 4 पटीनूय करपाक शकता, पूण आमी संविधान मारपी, आमचे कडेन डिसिप्लीन आसा। आमी न्याय प्रक्रियेन आयज जाप विचारूंक बरे भाशेन तेचे कडेन भासाभास केल्या आनी तेणें आमकां सांगलां की आपूण योग्य कारवाय करतलो, पूण आमकां दुबाव मारता ही कारवाय तेजे कडेन जावची ना आनी कारवाय ही आमकां करची पडटली।